माझे सगळे पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सगळ्यांक सकाळची शुभेच्छा मांडलो. आयज हे प्रेस घेवपाक अंकल गर्दी पडली आनी हांव दोन म्हत्वाचे विशय उलयले. हे तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराकडे पावोवंक आनी कांयशे पॉलिटिकली एम्बिशियस आसा तेंच्या माध्यमांतल्यान पावोवंक. पयलो विशय हो आमचो आमच्या तुमी पयला आसतले आमच्या गांवांनी रुरल विलेजीस बेतलबाजी जावं नुया मतदारसंघात आनी कोलवा हो बाणावली मतदारसंघात दोन एक जंक्शन म्हणून थोडे ज्या जाग्याचेर ट्रॅफिक सिग्नल घातल्या आनी AI कॅमेरा बसयले. हांवें एक मेमोरेंडम दिला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक तशेंच कलेक्टराक. हांवें एक एग्जाम्पल दिता तुमकां बेतलबाजीन तुमकां जे एकूच जंक्शन आहा आनी ते इगोर्जेक दुर्गाक तेंकोन आहा. म्हाका दिसता 20 मिटरांक तेंकोन प्रायमरी स्कूल आहा, 25 मिटर तेंकोन पंचायत घर आहा आनी 25 मिटर तेंकोन बँक ऑफ बरोडा आहा आनी एक सारकें म्हाका दिसता 5 मिटर तेंकोन एक रेस्टॉरंट आहा आनी थंयसर सिग्नल घातल्या आनी हे कॅमेरा बसयल्या. आतां मंत्र्यान स्टेटमेंट केला त्या प्रमाणे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर 15 तारीख उपरांत ते सुरू करतले ते AI कॅमेरा. पूण सिग्नल स्टार्ट केली. आतां म्हाका एक सजमान तेंची सारकी प्लॅनिंग केला ते घालपाक ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक ते AI कॅमेरा घालपाक. ते AI कॅमेरा घालपाक ते दिल्लूट. आतां आमी मंत्रिमंडळान आपले 3 टेरियर आमकां खबर आहा कशें चलता तें. आतां हे सिग्नलां घातल्या आनी AI कॅमेरा घातल्या त्या कोणाक आउटसोर्स केला आनी तेणें पयशे कोणूक जाय म्हणून खूंय सारकें तेजें सायंटिफिकली इन्स्पेक्शन करून तेजें म्हणजे रस्त्याचे परिणाम तसलो ना सिग्नल घालता तशें करून सिग्नल घातले. कित्याक आतां म्हाका कळोन येयला ते भाशेन ते आउट ऑफ 100% तेजें 75% खूंय आउटसोर्स केला तेका वयता आनी 20% खूंय ते सरकाराक वयता. आतां आउटसोर्स करपाक कोणाक गरज पडली ती हांव म्हाका दिसता मंत्र्यान इलेक्शन जावपाचे पयलीं हें सगळें घुंवडोवपाचें केलां म्हाका तरी दिसता. आनी आमी हे सरकारान म्हणजे आमी सरकारान आसतना जाणा कांयशे मंत्री अशें करताले कितें आहा ती गोवोरमेंटाची प्रॉपर्टी आउटसोर्स करप 99 इयर्स लीज दिवप म्हणजे एक पावटी कोण धरप. सो आतां ज्या बेतलबाजीच्या मी भुरगीं इस्कॉलाक वयतात हार्डली 30 or 20 मिटर आसतली 20 मिटर बाजून आसतले इस्कॉलाक. आवय बापूय भुरग्यांक पावोवपाक येता इस्कॉलाक. आमचे चर्च स्कूल आहा गव्हर्मेंट एडेड स्कूल म्हाका दिसता आनीक 30 मिटराचेर आहा ही सिग्नलां बसयली आनी रस्त्याचो परिस्थिती ही सिग्नलां घालपाची ना. तुमी कोणूय वचत पळयतू थिंगा तुमी पळयतले उदीक भरलेलें आसता पावसाळ्यात रस्तो सारको ना. आतां ते आमदार आसले ते काँग्रेसान डेव्हलपमेंट करून गेलेले ते आतां 10 वर्सां जालीं 2019 गेलेले डेव्हलपमेंट करपाक मागीर 2022 गेले डेव्हलपमेंट करपाक. पूण म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं थंयसर उदीक भरता एकूच जंक्शन आहा उदीक भरता ते उदीक भरप सारकें थिंगा ट्रॅफिक आनीकूय जाम जाता. म्हणजे ट्रॅफिक फ्लो आसा सगळो जाम. थिंगा चर्च आहा लोकांक स्वतांचे दिसाक वचपाक त्रास. 2 इस्कॉल आहा लोकांक आवय बापूय भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक पावोवपाक त्रास. आतां ह्यो गोश्ट्यो म्हज्या गांवांत जातात. म्हज्या मागणी ह्या सरकारान तरी डिसिजन घेतला
15 तारीख उपरांतूच जाता सुरवात जातली म्हणून ही सिग्नलां बसयलेली. म्हाका दिसता ही सगळी सिग्नलां बसयलेली खरेंच जाय ते तर घातली म्हणून म्हाका कांय हरकत ना. घालपाक जाय ती घालपाक जाय, कोणाक लोकांक त्रास जायना जावपाक, ट्रॅफिक बरी पाहिजे थ्रू जावपाक. पूण नो त्या जाग्यार घातल्या म्हणजे तिका कमाई अडोवपाची, आउटसोर्स केला तेजी कमाई अडोवपाची आणि गोव्हर्मेंटाचे म्हणजे 30% केले सोडून दी म्हणजे कितली घातल्या त्या प्रमाणे हिसाब केला आसतलो मंत्र्यान आणि त्या प्रमाणे आउटसोर्स केला आसतलो आणि आपल्या कितें दिला आसतलें देखून हे आउटसोर्स करप आणि गरज ना थंयसर सिग्नल घातली ह्या बनावलेच्या मतदारसंघात आणि नुवेच्या मतदारसंघात उलयता. कित्याक ह्या दोनूय मतदारसंघात हांव रेप्रेझेंटेटिव्ह आसलो म्हणटून म्हाका हे आमचे इगोर्ज्यो इस्कॉला आहा ती जावं दुसरी इस्कॉला आहा ती दुसरी इन्स्टिट्यूशन आहा ती म्हाका रिक्वेस्ट केलो कित्याक थंयसर कोण आवाज उलयतलो कोण ना, कोण सांगतलो कोण ना, कित्याक आमदार आहा डेव्हलपमेंटाक गेलेले ते आहा ना आतां कोणाक खबर ना. सो त्या पासून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें हांगासर मेमोरेंडम दिला सरकाराक, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय दिला, तुमकां इनवोट करून हाडलेले आहा 1 तारखेर. कित्याक 15 दिसाचो टायम दिला म्हणून हांवें 1 तारखेर मेमोरेंडम सबमीट केला, कलेक्टराक केला सावथाक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या ऑफिसान दिला. हेजेर सारकी म्हाका दिसता ज्या जाग्यार खरेंच जाय हांव सिग्नलाचेर हांव ओपोज ना. कित्याक जे जाय जाग्यार घातले म्हणून म्हाका काय हरकत ना, पूण न्हू त्या जाग्यार घातलेली ह्या आउटसोर्स केला आहा तुमी कमाई वाडोवपाक. दोन एक सिग्नल आहा थंयसर EI कॅमेरा बसयलेल्या चॅनल लोकांच्या घरा कडेन पावतले. बारीक गोष्टी 200 मीटर 100 मिटरांचेर दिसता तर लोक आवय बापूय भुरग्यांक इस्कॉलाक सोडूंका कोण मिसाक वयता चेचीकडे वयता तेन्ना सगळ्यांक हार्डशीप केलेल्या. तपास म्हणजे मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारान हे सारखे चौकशी करची आणि ही सिग्नलां न्हू ज्या जाग्यार घातल्यान ती काडची ही म्हजी मागणी. दुसरो अत्यंत महत्वाचो विशय आहा, तुम्ही हो फोटो पळयता आसतले ही इंटरव्यू गोंयकार म्हणटा ताका दिले. ते गोंयकारीन म्हाका दिसता विसरलो ते कडेन इंटरव्यू घेता आनी विचारपाक बाबा कितले करोड दिले काय काय म्हणून. आयज हांव ह्या विशयाचेर उलोवपाक गेला कित्याक गोवा विकास पार्टी जे आमी सुप्रिमो आशिल्ले आनी ही पार्टी आता विकास प्रभुदेसाय प्रभुदेसाय काल पयर केन्ना इंटरव्यू दिली म्हाकाय कोणें म्हाका फॉवर्ड केले आनी हिंगा म्हणटा विकास प्रभुदेसाय एक्सपोर्ट BJP on a mission Salsett and BJP wanted to form Goa Vikas Party under Miki Possible in 2012. आता थंयसर तो सांगता पारेकरान आपल्या कडेन मिटींग केली 2010 आनीक 2010 त्या पयले 2007 पासून BJP प्रपोज करताली म्हणजे सालसेत जे कॅथलीक लोकांचे वोट बँक आहा तो तोडून हे जावंक ना कितले पयशे म्हणले जावंक ना देखून 2010 परत सुरवात केली आनी त्या काळात 2010 आमी मंत्री आशिल्ले काँग्रेस सरकार आशिल्लो काँग्रेस NDP तेन्ना सुरवात केली आनीक आपल्याक परवरी फ्लॅटान येवन आपल्याक कन्विन्स केलो तुजो बापूय इतली वर्सां काँग्रेसान काडली कांय जावंक ना तुम्ही आनी कितें करता तुम्ही म्हणजे सगळी भाशणां सांगली ताणें आपल्याक कन्विन्स केलो आनी सांगले दिगंबर कामतान घोटाळा केला 35,000 कोटयांचो आपण तरी मान्य करना तो मान्य करपाचो ना कित्याक तेजी इनलॉज फॅमिली आहा तिच्या कडेन दिगंबराचे मडगांव बरी आहा तो आतां तो BJP पासून लागला तो तेजो मान करपाचें ना ती वेगळी गोष्ट. पूण जेन्ना तेतून सांगता आमी आपल्याक म्हणटा आमी म्हणटा ती एक न्यू पार्टी घडून हाडली हांगासर बांदोडकार फॅमिली ही पार्टीची ही पार्टी घडून हाडली ती बांदोडकार फॅमिली कोण ना
पण त्या फॅमिलीन म्हाका दिसता 4 जाण भाव 3 जाण त्या बांदोडकार फॅमिलीन 3 जाण चोरी आशिल्ल्यो आनी त्या कारणान जायती चर्चा चलताली की पार्टी इकली आमी आयकला दिली कोणाक बीजेपीचे म्हणजे फंड केला हो केला तो केला मिकील फंड दिला म्हणून जायती चर्चा जाताली पण काल ही इंटरव्यू पळयता पळय I was shocked that विकासान स्टेटमेंट केला इंटरव्यू की जायते पैसे जायते खूप पैसे दिले बीजेपी पार्टी आणि आम्ही 15-16 सीटां घातली आता पैसे कोणाक दिले आता गोंयकारी विसरलो ताका विचारपा बाबा कितले करोड पैसे दिलेले पारीकारांक म्हणून आता स्वर्गीय पारीकार वागलो ना मेले उपरांत कोणूय घालतलो कितें घालपाचें आनी घालतलो तुमचो पूण पारीकार दिता आसतना आनी 2010 आज 16 वर्सां जालीं हे 2010-16 वर्सांनी आज उलयतात म्हणजे स्वर्गीय आम्ही 2026 म्हणजे 16 वर्सां जालीं आता 16 वर्सां जालीं 16 वर्सांनी आयज ह्यो गोष्टी उलोवपाक म्हाका होवपाक 2010 सुरुवात केली 16 वर्सां जालीं हे 16 वर्सां चलता म्हणजे माझी सांगपाची इतलेच म्हणणी आयज 16 वर्सांनी हो विकास प्रभुदेसाय एम्बिशियस पॉलिटिशियन बिकेम काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट परवरी कॉन्स्टिट्युन्सीचो आता लोक कशे वता मारतले ना मारतले ती वेगळी गोष्ट पूण म्हाजी म्हणणी जेन्ना तो म्हणटा आमी परवरी कॅन्डिडेट घालूंक ना आमी रोहनाक सपोर्ट केला आमचो म्हणून आमी 15-16 कॅन्डिडेट घातले टीपी घातले आनी सिटां उडयली आमी जायते पयशे पडले आता हांव सुप्रिमो आमच्या पक्षाचो म्हाका जाल्यार पयशांची खबर कांयच ना कित्याक आयज ही भास सुरवात करता ते कित्याक पयलीं तुमी आयकलां आसतलें काँग्रेसाचे अध्यक्ष आसले 100 कोटयांची उलयली आता 100 कोटयांची उलयता म्हाका आता हांव शिकूंक पडलो बाबा 100 कोटयांची उलयली जाल्यार 2010 ह्या विकास म्हणटा तो विकास प्रभुदेसाय ह्या पक्षाचो गोवा विकास पक्षाचो ट्रेजरर आशिल्लो सो ताका माहिती आहा पारेकारान कितले पयशे दिलेले तेचे कडेन आनी ते पयशे कोणाक पडले कोणाक दिले तेणें सांगचें परत तेणें मिडियाचे फुडल्यान येवचे आनी सांगचें पारेकारान ताका कितले पयशे दिलेले कित्याक तो ट्रेजरर आनी कितले पयशे म्हणले पक्षाक कित्याक आमी तो हे बीजेपी घास मागून आहा म्हणून हे घास मागून आहा म्हणून विकासा सारखे आमी आसूंक ना त्या प्रकारान पद घेवन त्या हेच कमिटी आशिल्ले तेच आपले पद घेवन कोण कसली चेअरमॅनशीप घेवन आसले आनी आमी तुमकां खबर आसतली हांव पक्षाचो रिजायन घालता आमदार पदाचो रिजायन घालो तुमकां खबर आसतली आमी रिजायन घालेले आनी म्हाका आनीक बीजेपीक सोय करपाचो गरज ना आनी एका वता मारपाक जाय म्हण फुडाराक हेणी आपली कात गोंय म्हण सामकी गरज ना आयज हांव चॅलेंज करता विकास प्रभुदेसाय तूं सारको आवय बापूयचो पूत जाल्यार तुवें फुडल्यान येवचो आनी पत्रकाराक सांगचें पारेकार लेट पारेकार मनोहर पारेकारान तुकडे कितले पयशे दिले आनी तुवें कितले अकाउंटान दाखयले गोवा विकास पार्टीचे कोणाक दिले खंयच्या मतदारसंघाक दिले मिकी पाशीकरची बायल पार्टीचे प्रेसिडेंट आसले ताका कितले दाखयले हे सांगची गरज आहा आयज कोणूय सांगले खबऱ्यो सांगले म्हणटच कोणूय सत्त मानून येतलो पण 100 कोटी दिल्या पण 200 कोटी दिल्या आता 100 कोटयांचे उलयता हांव सापडे जावन बाबा मनोहर पारेकारान एका कितले पयशे दिले काय म्हणून सो म्हाजी मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज तुमी पयला आसतलें हांव कोणे पार्टी गोवा काँग्रेस येयला हे काँग्रेस हांव तेंचे कोणाचें काय उरना तेंचे पडून घेवपाचें पूण हांव मिकी पाशेक म्हणून आयज तुमच्या फुडल्यान येयला कित्याक म्हाका
हो इंटरव्यू पळयना म्हाका शॉक जालो आनी म्हाका सांगचें दिसता हो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट इलेक्शन पार्टी कॅन्डिडेट आसलो आनी ही पार्टी आसतलो ना आसतलो हांव नाको पूण तुमी अशें स्टेटमेंट करप लोकांची काळजां शिकोवप ह्यो फोटो मारून आनी त्या भायर तुमची परिस्थिती अशी आहा तुम्ही फाटल्यान एकठांय रावता फुडल्यान तुम्ही आमी ना म्हणून दाखयता तुम्ही आतां म्हाका सांगा आयज काँग्रेसाचो अध्यक्ष आहा ताणें स्टेटमेंट केलो तर फाटी नुयांतलो ब्लॉक ताका वीज करून गेलो नुयांतल्या ब्लॉकाक सांगता तुम्ही जाणा मिकी फायट करता बीजेपी आनी मिकी युजीटी घेवन भायर सरपाचो आता एका अध्यक्षाक कोणें सांगलें हांव नको मिकीक फायट करपाचें म्हणून आनी मिकीन इतली इलेक्शनां केली मिकी कोणें फायट केला म्हणून सांगचें कोणें पयशे दिले सांगचें इलेक्शन लडपाक हांव जर तुमचे सगळे पदां सांगता तेण्यान प्रेस दिवचें आनी सांगचें लोकांक मिकीन कोणा कडेन पयशे घेतले म्हणून इलेक्शन लडपाक आता हे लोकां फुडल्यान एक दाखयता घालत आनी दुसरे फाटल्यान जाय दुसरें दाखयता तुमी सांगा हो अध्यक्ष आजो ग्रीन चोडणकर एक गव्हर्मेंट सपोर्ट ज्या इस्कॉलाक तो शिकयतालो गार्डन इस्कॉलाक शिकयतालो ते 100% गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आता व्हॉलंटियर रिटायरमेंट घेतला म्हणून आयकला पूण इतली वर्सां एक टिचराक जावं कितली लीव मेळपाक शक्य कितली लीव मेळपाक शक्य हो सगळ्याक हांगासर उजवड थंयसर उजवड हिंगा उजवड थिंगा उजवड बहुत आसता मरे शिकोवप केन्ना आनी लीव केन्ना मेळटा तुका आनी हो सरकार ताका कसो दिता म्हणजे तुमी समजूंक जाय हे सरकार आहा तो ताका मेळत आसलो म्हणजे हेंच चललेलें आहा भायल्यान एक हावपाचें एक दांत आनी लोकांक दाखोवपाचें एक दांत दिता सो माझी मागणी लोकां कडेन हे सगळ्यो गोश्टी करता आनी तुमच्या फुड्यान लोकांक पळयता ते सगळ्यो सारक्यो म्हणून लोकांक मान्य घेवपाचें आनी जर ज्या मतदारसंघांनी जे काँग्रेस पक्षाचे जे बरेच काळजांतून कार्यकर्ते आहा वोट मारपी आहा म्हाका दिसता हे पावटी ह्या लोकांक चिंतपाची गरज आहा ह्या लोकांक चिंतपाची गरज आहा आमी कित्याक वोट मारपाचें ह्या पक्षाक या पक्षान आशिल्ले अधिकारी 2019 हे आसले ग्रीन चोडणकरूच आशिल्ले प्रेसिडेंट जेन्ना दादा गेले तेन्ना आनी हे पावटी 2022 इलेक्शन जाले उपरांत तेच आशिल्ले धांवपाक 8 गेले तेन्ना सो आयज लोकांनी ह्या पक्षाक कित्याक वोट मारपाचें हे अधिकारी आसतना हे पक्षाचे प्रेसिडेंट आसतना लोकांक कित्याक तेजे समाधान जावपाचें I was presiding from my home family. हांव एक व्हिडिओ पळयतालो फादर इरिमितान व्हिडिओ काडला कोणाचेर काँग्रेसाचेर आनी देशाचेर तेची कितली ते व्हिडिओ पळयल्यार एक धर्मीक भाव म्हणजे कितले झुकलेले आहा एक धर्मीक भाव सोडतो पॉलिटिशियन कितले झुकलेले आसतले हे सपोर्ट करता ते पक्षाक कितले झुकलेले आसतले आता कोणे काढला नवे पक्ष काढला गोवा काँग्रेस म्हणून तेंची हांवें आयकलां ती भशेन काँग्रेसाची कितें स्प्लीट जाल्या आनी तेणी कितें घातल्या म्हणून हांवें आयकलां ती म्हाकाय तितली चर्चा करची गरज ना पूण आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ही दोन हांव हे विशय घेतला तुमच्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक सरकाराक हो एक सिग्नलां घातल्या जे न्हू त्या जाग्यार सिग्नलां घातल्या रस्त्याचे रोड मॅपिंग सारखे ना मार्किंग सारखे ना रस्ते सारखे ना आनी थंयसर सिग्नलां घातल्या आनी AI कॅमेरा घातल्या लूट करपाक लुटपाक आनी म्हाका दिसता हे मोबिलान शिमलेसली तेणें चिंतपाचें आनी तेणें हे विड्रॉ करपाची सिग्नलां जाय तेतून घातली म्हणून म्हाका कांय ना म्हाका दिसता मंत्र्याक पूर करपाची गरज आहा ह्या शेड्या गांवांनी ज्या सिग्नल घातल्या थंयसर कित्याक गरज आहा ती हेणे आपल्याक लुटपाक जाय म्हणून एक आउटसोर्स करून लांबसाम कित्याक घेवन दिला जाल्यार हांव नको आनी ती सिग्नलां जायन कोणें आयडेंटिफाय केल्या
कोणी कलेक्टरान केलं ही चौकशी करपाची गरज आहा. आणि माझी अनेक फावटी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता या विकास प्रभू देसाय तुझ्या भायर येतो आणि या तुझ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान तेणे सामके मनोहर पारीकारान एका कितले करोड दिले आणि एक करोड किती कोणे हारले ते कमिटीन हारले तेणी हारले जाल्यार त्या कमिटीन हारले ते कोण तेंचे एक सर्कल लागलो तो सोयरे जायले तेच आसले तेणी हारले जाल्यार म्हाका दिसना बांदोडकार कमिटी आहा म्हणून कित्याक तेंचे जायते फावटी चर्चा करताले सर आपण आयकला इतले पैसे मेळले म्हणून आमचे भयणी आहा ते आमकां त्रास करता तुम्ही बाबून पार्टी घेऊन आलेली ती विकली म्हणून हांव सांगत रावतालो ना रे बाबा तसलें कांय ना पूण आयज खबर येयल्या म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान हे इंटरव्यू दिल्या उपरांत गोंयकारी आणि तो गोंयकारी विसरलो म्हाका कितले पयशे दिले कितले करोड दिले काय म्हणून आनी कोणाक वापरले काय म्हणून तेव्हा तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता प्रभू देसायान ओपन येवचे आणि पत्रकारांक सांगचे इतले करोड दिलेले आणि कोणाक करोड वाटले आणि खंयचे कॅन्डिडेट कितले दिले देव न्यू पार्टी सांगले गोवा काँग्रेस तुम्ही त्याका जॉईन जावपाचे आम्ही जाव काँग्रेस न्यू पार्टी म्हाका जाल्यार काय खबर ना हांवें भायल्या भायर आयकलां ते तुमकां आतां सांगलां हांवें तू खंयची पार्टी तू जावपाचे ऑपॉर्च्युनिटी जातलो जावपाचे बाबा आम्ही लोक आहात सायडीन आम्ही आसलेले तू आता खंयची पार्टी घेवन येवपाचो तुवें सांगला पळय न्यू पार्टी घेवन न्यू पार्टी घेवन आता पहिले ऐकूया ना आम्ही खंयच्यो पार्टी येता ते पळया पण तू स्टेबल ना हांव स्टेप बाबा हांव फॉर्म आहा म्हजो हांव कितें घेवन तो फॉर्म आहा जेन्ना येता तुमच्या माध्यमांतल्यान युजीडीपी पण हाडपाचो आहा हांव इजिप्त पयलो झुको गेलो इजिप्ती माझी पार्टी पहिली पहिलो पार्ट झुको गेलो आणि ती पार्टी अजून एक्झिस्ट आसा ती पार्टी घेवन बद्दल काय म्हणटा पळय टायमाक तुमकां सांगतलो कित्याक थोडी आमचे चर्चा करपाची आहा काय मेंबर त्या पक्षाचे कोण अधिकारी आहा कित्याक तुवेंनूच म्हटलें की आतां तुजेर गिरीश चोडणकरान चार्ज घातला की तुका बीजेपीन फोंड केला आनी तू युजीडीपी पार्टी घेवन फुडें सरता तेणे म्हणला हांवें म्हणूंक ना न्हू हांवें तुका सांगला ना पळय पूण तेणे म्हणला म्हणून तुका सांगला हांवें तुका सांगला तो म्हण सांगता म्हणून एक नुय्यातल्या ब्लॉक मेंबर सांगला म्हणून तुका सांगला हांवें Generally, what is your view on this Goa Congress party के येयला पळय तेजे पळय आता माझा व्यू split जावन आयकला बा म्हणटा सगळे so you think at this moment if these things are going on this is the need ना पळय जे हांवें आयकलां ते पण काँग्रेसांतले कोण जेन्ना गिरीश चोडणकर परत हे पद दिले आणि त्या पदाक 4 वर्सां पाटकार आशिल्लो मोमेंटम बरो चलतालो सावथाचे सीट जिखून दिले लोकसभेचे आम्ही सपोर्ट केलो आणि त्याच्या नंतर आता चेंज करप म्हणटा कांयशे त्यांनी सिटां घातली जिल्हा ती जिखून दिली आता म्हणजे चेंज जाले म्हणजे सर्कमस्टन्सेस चेंज जाले न्हू म्हणटच आता परत गोईंग बॅक ते वेगळे पण जाले न्हू so what is your say is it म्हाका दिसता ती कोण पार्टी केल्या तेणी कोण ते फ्रस्ट्रेट जाले काँग्रेसाची ऑर्गनायझेशन कमिटी काडले ते म्हाका दिसता तेका लागून तेणी तुमकां अप्रोच जाले काय म्हणटा ते म्हाका पळय आता कोण कोणाक कोण अप्रोच तुका अप्रोच जाले काय म्हणटा म्हाका कोण एप्रील जावन पूण हांवें नांवां पळयल्या नव्या पक्षाचें नांव हांव सगळ्या करता कोण वळखीचेच न्ही हांव केन्ना मेळोंक आनी केन्ना तेज्या फाटल्यान कोण आहा ते हांव नकळो पूण हांव तर जाणा कोण आहा एक्स काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस कोण आसा जाणा तूं आयकलां हांवें कोण आहा म्हणून पळय कामपणी म्हाका नांवां सारकी कळना आमच्या सांगूंक जायना तू सारकें सांगना खबर आसा म्हणटा तुका तू आयकलो इनडायरेक्टली ऑलरेडी हांव ना त्या पक्षात तुका मेळ्ळ्या ते आम्ही सांगत ना ना बघे विपक्ष फॉर्म जातकच आता मला त्यांचे कॅन्डिडेट असतात हय. सो वुड यू लाईक टू अलाइन विथ देम और वुड यू लाईक टू अलाइन विथ पळय माझे जे लायक मायंडेड आहा एगेन्स्ट बीजेपी आम्ही पळयतले आता दोन काँग्रेस लायक माइंडेड ना त्या झाल्या आम्ही त्या स्टेजीर पावले म्हणून उलोवया न्हू आता तुम्ही पळयला आसतले सगळे म्हणटा आमी
ऑपोजिशन एकठांय जातले आणि एक फोर्स घेऊन येतले. तुम्ही केन्नाच पळयला एक फोर्स घेऊन केन्ना मुखार पावलेले? म्हटलं तर इंडिव्हिज्युअल वयतलो. पूण तुम्ही पळयला मग शीट सारी जालो मागीर दुस्पट जावप. लेकीन तुका दिसना तू चड बेगीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणून, कित्याक तू प्रत्येक टायम येतकीर मागीर पळोवया सगळें तशेंच ना हांवें तुम्ही हांवें प्रेस नव्या पार्टी घेऊन येता म्हणून हें घेवंक ना. आमी तुका पयलेंच सांगला हे 2 मुद्दे घेऊन येता म्हणून त्या मुद्द्याचेर उलोवया. हांव पार्टी घेवन उलयता तर तूं मागीर उलोवया न्हू. तुमकां सांगता तुमकां पत्रकारां कॉन्फिडंट घेवन हांव पार्टी कशी घेवन येतलो? तुमकां पयलीं घेवन येता कॉन्फिडंट आमकां सांगतलो पार्टी फॉर्म करता पळय तेन्ना जालें तूं. विकास प्रबोध जर तुम्ही वाटणार पाहिजे त्याला त्यांनी तसं सांगलाय काय इंटरव्ह्यू तुमका तसे दिसता ते आय विटनेस कोण असताना असं तुमचं डाऊट म्हाका पळय तेंचे कोण आय विटनेस कोण ताणें सांगलें आपल्याकडे येवन मनोहर पर्यटन मनोहर पर्यटन येवन गेलो फ्लॅटांनी आणि आमकां आमचे मायंड चेंज केलें आनी पयशे दिले. आतां पयशे दिले म्हणटा ते म्हाका कळना कितले पयशे दिले ते. बरें जातलें आसलें ना कोण रेप्रेझेंटेटिव्ह आहा जाल्यार नको गोंयकारीचो तर गांवकारी कोण तेणी विचारलें जाल्यार बरें जातलें आनी बाबा कितले कोटी दिले काय मनोहर पर्यटन त्या काळार. बरं तुका खबर आसतलें ते कमिटीन कोण कोण आसले ते खबर आसा. तूं आमदार आसलो सो ते तितले तुवें कोणाक विचारले बाबा कितले पयशे मेळ्ळे बीन? हांवें विचारलो ते कमिटीन म्हाका काय ना पण स्टेटमेंट केला म्हणून हांवें इंटरव्यू दिल्या म्हणून हांव तेजेर विचारलो दुसरी कमिटीन कोण आपोजीट करतलो. आता ते कमिटीन कोण आहा तें म्हाका खबर ना. ना तुझी मिसेस प्रेसिडेंट ते पार्टीची तो मिसेस हे बाबतीत तुका केन्ना कितें काय ना आमकां कॉन्फिडंट घेवन आमी त्या फ्लॅटांनी पावूंक ना. फ्लॅट चर्चा केलेली पयशे दिले गोंया तो फ्लॅट गोंया हांगा परवडी डिक्लेअर केला जर आपला काँग्रेसचे तिकीट लढवणारा आपण नव्हतं इंडिपेंडेंट कोण कॅल्विस गोम्स बरं का डिक्लेअर केला त्यांच्या आपण राहता म्हणून बरें गोष्ट त्याच्यासारखे बरे मनीस तू त्यांच्याबरोबर असताना बरेपणे आहा डेफिनेटली आसतलो. इनफॅक्ट हांवें काल आमच्या कुंकळीचे बरे मागपी मनशाक आमी कॉल केलेले. आमी म्हणजे चौकशी करीता आमी डॉक्टर जॉर्जेनाक फोन केला तर सगळो एक ग्रूप आहा कुंकळीचो. तेणें म्हाका सांगलेलें आमी प्रेस घेवपाचे आहाय आमी कितें जाल्यार फुडाकार घेता बरे कोणी बऱ्या मनशांक घेवन प्रेस घेता बरी गोश्ट. आमी कोण बरे पळय एक मनान धरा जे कोण उलयता न्हू गोंयकारपण म्हणून ते काय ना गोंयकारपण वखद ना सगळे आपले सत्याचे. म्हाज्या टायमार आमी पॉलिटिकान येयले न्हू म्हाजे पॉलिटीक व्हेरी क्लीन. आमी एक गोंयकारपण म्हणून नांव सांगून गोंयकारपणाचें नांव सांगून आमी पॉलिटिकान येयला. म्हाका दिसलें बाबा पॉलिटिक्स म्हणटा बरो सोशल वर्क गोंयांत कितें बरें करचें गोंयकारां खातीर बरें करचें म्हणून आमी त्या पॉलिटीक घेवन येयले. त्या पॉलिटीक घेवन येवन आमी 15 वर्सां काडली. आयज हे गोंयकारपण नांव करता न्हू ते गोंयकार कोण गोंयकार आसा हे सगळे सत्याचे. Finally, let us come to that party formation, something fixed. So तू आसतलो त्याच्यावर तू अजूनही चिंतलो तुझी पार्टी घेऊन येतलो ती म्हणटा पळय ती ना हांव पळय हांव परत सांगता पार्टी तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आणि तुम्ही म्हणलेले की आपले 15 ते 17 जागे डिसाइड केलेले आसा. तू कन्व्हेन्शन घेवपाचो म्हणलेले इफ यू रिमेंबर. सो व्हेन दीस थिंग्स आर कमिंग तुझे हितून ह्या सायडीच्यान आसतलो तुझे ओन पार्टी आसत पळय आज तुका परत सांगता जेन्ना काय मेळटलो आणि आम्ही चर्चा केल्या उपरांत सगळे मनीस एक तकली घेवन म्हणजे एक मन घेवन आमी बाबा आमकां पयला ते पुरो गांव आसा पयला ते पुरो चेंज करुया म्हणून आमी सगळे हे मन घेवन सगळे सरतले. ज्या भाशेन गिरीशाचेर उलयला तू गोवा काँग्रेस पार्टीक लागीं रावतलो अशें दिसना ज्या भाशेन तू आतां उलयलो. सो यू वील बी इन्क्लाइंड टुवर्ड्स गोवा. आतां आमी गोवा काँग्रेसाक कोण आसा आमी नको न्हू तुका वगत जा सोदून काडपा ना सोदून काडपा पूण आतां काल खबर जालें थंयसर आयज आमी सारकी पार्टी फॉर्म मुस्लिम आता खबर आहा तुका पूण पळय आमी तेंचे कॉन्स्टिट्यूशन कितें आहा तेंचे कोण कमिटीन आहा कोण मुखार सरले कोण फाटल्यान आहा ते आमकां कांय खबर ना. आमकां थोडी येयल्या मेवल्या उपरांत आमी भासा केल्या उपरांत तुका सांगतलें मरे
डेफिनेटली तुमच्या माध्यमातून पावले बरे का दोन एक घंटा खबर पावले बरे तुम्ही ना ह्यो भासापासून बाहेर पावले कितलो टाइम आहा तुका हा? तू म्हणटा पळय न्हू हे मागीर करतलो म्हणटा पळय टाइम आहा इलेक्शन लागीं पावला न्हू केन्ना इलेक्शन तुम्ही झाला केन्ना इलेक्शन आता हे फुडल्या जानेवारीत मॅक्झिमम 100 महिने आहा मला सोबत आपला बरे इतकं तुम्ही हे कॉन्फिडंट इतलो कॉन्फिडंट आहा पळय इतलो ओव्हर कॉन्फिडंट दाखयता तू इतले कॉन्फिडंट कित्याक आहा सांगता लोकांक पळयलेले आहा दोन एक पॉलिटिशियनाक लोकांक पळयलेले कितले अंतर आहा त्या पॉलिटिशियनाशी आनी म्हाजेशी तो हांव कॉन्फिडंट आहा कितले आमदार तुझ्याशी आमदार करतलो मरे हांव कामदार ना रे म्हाका करतलो मरे हांव तू आता आमदार आहा. 2 महिन्यात कितले आमदार जातले? 2 महिने उरले. जानेवारीत इलेक्शन पण आमदार करतलो म्हणजे आम्ही शिकून येयलो म्हणजे आमदार जातले न्हू पण तू कॅन्डिडेट म्हाका सुमार अशें म्हणून 17 वोटा ब्लॉक करून दिले घातले तू खंयची स्ट्रॉंग ब्लॉक खंयची सांग ब्लॉकां सांगो Strong पहिले मनान धरा तुमकां कोल्हापूरचे कॅन्डिडेट कोण खंयचे पक्ष ते सगळे तुमचे पण भुरगे एके सायडीच्यान तू म्हणटा आता सगळं आपलं काँग्रेसीन गेला. काँग्रेसाक काय लागीना न्हू दुसऱ्या सायडीच्यान म्हणटा तूं ह्या दिसा सध्या ते गव्हर्नमेंट उडोवंक सो खंयचे पार्टी पण आहे तुझी पार्टी घेवन तुका दिसता तूं 2 4 5 आमदार जिखोवंक शकता कित्याक शिकवना आता म्हणटा तूं कित्याक शिकवना कित्याक शिकवना सांग म्हाका कित्याक शिकवना कितें काम करपाक टाइम जावा न्हू काम काम करपाक बाबा आम्ही टाइम जावा काम कसले काम करतात जेन्ना लोकांचो वावर त्या मतदारसंघात आमचे कॅन्डिडेट आम्ही काडलेले त्या कॅन्डिडेट त्या मतदारसंघांनी बरो स्वभाव हा लोकांचो बरे बरे लोकांचो वाव काय म्हणून सिंबल तरी घेऊन लोकांकडे वचपाक टाइम नाका सिंबल तरी घेऊन लोकांकडे वचपाक टाइम नाका बाबा एक सिंबल एक पावटी कळलो बाबा कॅन्डील कव्हा येता कॅन्डिडेट म्हणून कॅन्डीला सगळो लोक वापरता की मीडिया फॅसिलिटी वापरता ते भाशेन कॅन्डीलाचे काम वापरता सिंबल कॅन्डीलाचे तो सिंबल घेता ओके बेगी आणि एक जे काल प्रतिमान पुतीनन काँग्रेसीन घरवापसी केली सो तेजेर तुमचे रिएक्शन कितें म्हाका कोणाचे दुसऱ्या पक्षात पण दुसऱ्या हांव म्हाजे उलयता हांव म्हाजे कितें विशय आनी उलयता आनी टायमार पक्षाचे उलयता आनी म्हाजे कॅन्डिडेट आनी कोण ते सगळे फुडें जाता तुम्ही आता म्हणता की आता जर एमएलए निवडून येले 27 आणि त्या टायमार बीजेपीक जर गरज पडली हेजी सपोर्टाची जाल्यार तू बीजेपीक सपोर्ट करतलो काय ऑपोजिशनान बसतलो गोंयांत उदरगत जातली गोंयांत उदरगत जातली स्ट्रॉंग ऑपोजिशन आसपाचें पडटा समजलें आमी वारो माताचे चूक लायचे ना पावला खंयचे ना आनी ऑपोजिशन रावन कामां करून लोकांक दाखयतले बाबा ऑपोजिशनाकूय रावन काम करपाक शकता आनी गोंया ऑपोजिशनाकूय रावन सरकाराचेर टिका करून गोंयांत रावपाक शकता काँग्रेसूय येयल्या तू सपोर्ट करचो ना आणि बीजेपी येयल्यारूय सपोर्ट करचो ना आमी त्या वेळ येयलो म्हणटकच आमी पळयतले न्हू आमी जेन्ना पळय बरे सेक्युलर पार्टी आहा आमी जे आमच्या मना सारखे गोंयच्या सारखे गोंयच्या लोकां खातीर फुडें सरपी आहा तेजेर आमी चर्चा जातली तेजेर कशें आणि पयलीं तेज्या वांगडा कित्याक हें करिना कित्याक करपाक जाय पयलीं कित्याक करपाक जाय पयलीं आमी तुम्ही सोडपाक जाय बाबा आमचो अजेंडा कितें आसतलो समजलें मुखार आमी कशें वयतले मुखार कशें करपाचें मनान आहा ते सगळे भासाभास करून वचपाचें उलयत ना कशें कळटलें तू सांगत ना मजातलें आमी कशें सांगतले पण तू डेव्हलपमेंटा खातीर वयतलो फुडें कित्याक बाकीचे आतां बाकी सगळे डेव्हलपमेंटा खातीर डेव्हलपमेंट म्हणटा कसो जाता थोडे ह्यो शिकून येयले म्हणजे लोकांक आमी लोकांचे डेव्हलपमेंट लोक सांगता ते तशें तशें सगळे जाण तुम्ही पण आता दर एक मतदारसंघांनी आज तुम्ही प्रोटेस्ट करता दर एक मतदारसंघात कोण सारकी रोज जावं जाय जावं ना जावं पूण 10 जाण अपोज करता दोन प्रपोज करता म्हणजे आता कितें जो मनीस तेंच्या सत्याचे कितें बसले म्हणजे तोच मनीस दोता आनी तोच प्रपोज करता म्हणजे आयज कितें जाला सगळे पयशांचे फाटल्यान चल्लेले आहा
सगळे पयशाचे म्हणजे जो मनीस ओपन करता त्याला पैसे पावले म्हणतात ते प्रपोज करता म्हणजे तेच जालें. सगळेकडेच आहे ना प्रॉडक्ट तू पयशा फाटल्यान आसपाना बाबा हांव पैसा फाटल्यान आसलो जाल्यार 15 वर्सां काडले म्हणजे तुम्ही सांगा मरे म्हाका तुझे तोंड उतें करून सांग मरे आमी पैसा फाटल्यान गेला 15 वर्सां आमी मंत्री आसले तूं एक म्हाका एलिगेशन सांग बाबा म्हाजे मिगी पाशिकाचेर कोणी एलिगेशन घातला 15 वर्सां मंत्री आसतना कोणाकडे पैसे घेतले सांग मरे तुम्ही सांगा मरे आणि तू घाल तुझ्या मिडिया घाल ना तुम्ही पण आरोप तुम्ही तू घाल माझे 15 वर्सां मी काढल्या 15 वर्सां माझे एक ऍडमिनिस्ट्रेशन फिर जाता पण कागद करून तू हिता आता ईडीसीन घातलेले ते फेक घातले केस कसली केस काढली तुम्ही लोन घेता तुम्ही लोन घेतला ना तुझ्या घरात तुम्ही लोन घेऊन जाते तुझ्या घरात लोन घेऊन ना कोणाला पैसे घेऊन जाते त्यांना घेऊन ना त्यांना कोणाला पैसे घेऊन ना बरं बोलतो तुका गरज ना आमका गरज बिझनेस गरज असेल म्हणून आम्ही लोन घेतली बारीक केला इंटरेस्ट बारीक केला ओके थँक्यू. तुम्ही लोनाक येतात जाते पण झाडा तुका विचार मागे तुका झाडा पण मिकी बाब बरं आज तुझे घालून पण लोन घेऊन ना ना विकी अशें पसंद उलयन नाका तूं तेका अशें कोणें धाडला बाबा म्हणून तो बरी कोणें विचारूंक शकता अशें तूं थँक्यू थँक्यू पुरो पुरे रे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.